कितें आसलें काय ना सकाळच्यान आमी हांगा सुपर स्पेशलिस्ट लोकांक आनी बरी सोय जावची, हॉस्पिटलाचें बी काम पॅरलली चालू उरतलें, पूण जे आमी 3 फ्लोर आमी आयडेंटिफाय केल्या ते बेगिना बेगीन कमिशन करपाचें आमचें काम चालू आहा. हेल्थ मिनिस्ट्री, आमचे डीन, आमचे सगळे सरकार आनी आमचे मुख्यमंत्री सगळ्यांक जाय की बऱ्यापैकी सोय लोकांक गावची. कोवीड ज्या तरेची पॉझिटिव्हिटी रेट गोंयान वाडटा ताका आमी खंय तरी नियंत्रणान हाडपाचो आमचो प्रयत्न आमी करूंक जाय. त्याच बरोबर लोकांक योग्य तरेचे ट्रिटमेंट, कारण कितें जाता की ऑलरेडी आमचे गोवा मेडिकल कॉलेज ओवरफ्लो जावंक लागला. आमी कोणाकूच ट्रिटमेंट दिना अशें आमी सिच्युएशन आमी येवन आमी प्रत्येक मनीस येता आमी ताका ट्रिटमेंट दिता. आयज हांवें डिसिजन जें घेतल्या की प्रत्येक PHC CHC RMD कसलेच आनी ट्रिटमेंट जावचें ना, फक्त कोवीड रिलेटेड एक्टिविटीज एंड टेस्टिंग हे आमी लक्ष आमी घालून हें करतले, कारण आमी बाकीचे गोश्टी आमी करूं शकना सद्याचे परिस्थितीन. सगळो स्टाफ जो आहा तो डायवर्ट जावंक जाय फॉर कोवीड एक्टिविटी आयजचे दिसा कारण केसीस वाडल्या एंड पॉझिटिव्हिटी रेट हाय आहा, डेथ्स बी हाय आहा. ह्यो सगळ्यो गोश्टी जर नियंत्रण हाडूंक जाय तर आमकां सद्याच्या परिस्थितीन आमकां कोविडाचेरूच लक्ष दिवपाची गरज आहा. सगळे फायनान्शियल इम्प्लिकेशन जे कितें आहा ते सगळ्या गोश्टी कोविडा खातीरूच आमकां डायवर्ट करपाची गरज आहा. आमी आज पळयता की ऑक्सिजनाचे प्लांट, इतर कांय गोश्ट नवे सगळी चर्चा चल्ल्या कशें बेगिना बेगीन आमी हे सगळे रिवॅम्प करपाक रॅम्प अप करून फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आहा. हे आयज आतां आमी आयले हांगा डीन आनी आमचे फायनान्स सेक्रेटरी सगळे आयल्या की कशें बेगिना बेगीन आनी ऑक्सिजनाचो सोर्स कसो आसचो आनी कसो कंटिन्युटी आसची, हे सगळे गोश्टीचेर चर्चा चल्ल्या. आतां आमी रावले हांगा कांय गोश्टी हे करपाक. डेंटल कॉलेजाचो थोडो स्टाफ बी हांगा शिफ्ट केल्लो आसा. सद्याचे परिस्थिती फुडल्या 2 दिसान आयज नाल्यार फाल्यां भितर आमी कमीत कमी 150 ऑक्सिजन बेड्स आमी हांगा कमिशन करतले. कांय आमचे मॉनिटर्स आनी कांय पॅरामॉनिटर्स हे सगळ्या उरल्या येवपाचे, ते येतकूच ह्याच आठवड्यान आमी आमचो प्रयत्न आहा की 150 ICU बेड हांगा कमिशन करपाचे. ओवरऑल फुडल्या म्हयन्याभरान हे पूर्णपणे 550 सुमार बेड्स हांगा प्रोविजन करून कमिशन करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. आमकां देवानी यश दिवची, गोंयकाराचें जिवन जें आहा तें वाचोवपाक आमकां संदी दिवची आनी आमकां शक्ती दिवची, बुद्धी दिवची, ज्या माध्यमांतल्यान आमी कितें तरी बरें करूं शकता आनी मृत्यूचो जो रेट आहा हो आमी खंय तरी देंवोंक शकता आनी कोविडाक खंय तरी रेन इन करून कंट्रोलान हाडपाचो हेंच आमी सगळें काम करता. आमची पुराय टीम आमी जे कितें चर्चा मुख्यमंत्री करूंक जाय मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करून आमी आमचो प्रयत्न हे सगळे गोश्टी जाग्यार हाडपाक हे चॅलेंजींग आहा, कारण आयज ऑक्सिजनाची जर गरज पडली तर फाल्यां तेजे पेक्षा डबल जाता तें, ट्रिबल जाता तें. आनी म्हणूनच आमकां देवानी ताकद, बुद्धी आनी वेगळे तरेचे एक दृश्टिकोन दिवचे हे सिच्युएशन हँडल करपाक, इतलेंच हांव मागतां. आनी म्हाका खात्री आहा की आमच्या डिपार्टमेंटच्या माध्यमांतल्यान आमी करूंक पावतले.